नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत। 7 मे लागीं पावता आणि 7 मे गोंय लोकसभा वेंचणुके खातीर मतदान करता। रिजल्ट जरी 4 जूनाक आसलो तरी सुद्दां जे वारें आसा ते ऑटोमॅटिकली खंय तरी इलेक्शनाच्या वटच्यान तयार जावपाक लागला। आणि आमी जेन्ना लोकसभा इलेक्शन म्हणटात तेन्ना पक्ष खंयचोय आसूं, जे कॅन्डिडेट्स आसात ते खंयचेय आसूं, जे कोण कॅन्डिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट करतात आमी तांचेच मत जाणून घेवन फायदो आसना। तर तेय बी पॉलिटिकल लिडर ते मागीर खंयच्याय पक्षाचे आसनी, ते जर ह्या लोकसभा इलेक्शनाची टिकेट डिजर्व करताले किंवा तांचें नांव जेन्ना एक 4 जाणांची नांवां लिस्टाक काडटालीं तेन्ना तांचें नांव जर त्या यादीक आसतालें जाल्यार तांचे कडेनूय उलोवन तांचें मत कितें हें जाणून घेवप खूब गरजेचें आसता। म्हणूनच आज आमचे बरोबर गोयच्या राजकारणाचेर उलोवपा खातीर आसात काँग्रेस लिडर एल्वीस बाब गोम्स सर। वी वेलकम यू टू द शो। थँक्यू। हांवें तुमकां काँग्रेस लिडर म्हणलें, पूण आज स्ट्रेट अवे पयलो प्रश्न, तुमी काँग्रेसी बरोबर आसात काय ना? कोणेच गैरसमज करून घेवचो न्ही। हांव काँग्रेसी बरोबर आसलो, आसा आनी ह्या इलेक्शनान फुडाराकय आसतलो। हांवें हो प्रश्न इतल्याच खातीर पयलीं विचारलो कारण आमचे जे व्ह्युअर्स आसात, जे गोंयचे लोक आसात, तांकांय होच प्रश्न एक्चुअली पयलीं तकलेक आयला आसतलो। कारण आज जेन्ना सावथ गोवा टिकेट जेन्ना विरियाटो बाब फेर्नांडीस, कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस हांकां डिक्लेअर जाली तेन्ना एक खंय तरी अशें वातावरण तयार जालें की एल्वीस बाब गोम्स हे टिकेट डिजर्व करताले, तांकां टिकेट मेळ्ळी ना आनी आतां ते पक्षाचेर नाराज जातले। ना, अजिबात ना। साईदत्त बाब, पयले सुवातेर म्हाका एक मोठी उमेद तुमचे कडेन उलोवपाक, कित्याक हांवें तुमकां अशें आमचें उलोवप कमी जालां पण स्क्रिनीचेर पळयल्या खुबदां। यू आर अ रियली फॅन्टॅस्टीक एंटरटेनर। थँक्यू। पार एक्सलन्स। हो जो प्रश्न आसा तुमचो, तो टिकेट कोण डिजर्व करता काय करिना, दॅट डज नॉट रिमेन अलायव्ह एनी मोर। कित्याक एकदां पार्टीन डिसिजन घेतलें तें फायनल डिसिजन। आमी आसा ते पार्टी खातीर आसा। कॅन्डिडेट येतले वतले आनी तुमकां खबर आसा काँग्रेसचो इतिहास कसो आसा तो। तर ह्या भुमीचेर जर उलयतलो जाल्यार आमी पार्टीमॅन आनी पार्टी खातीर काम करतले, हें सामकें ठामपणे हांव आज तुमकां सांगूंक शकता। बरी गजाल आसा। दुसरी गजाल म्हणजे तुमी AAPक आशिल्ले थोडीं वर्सां। तुमकां जेन्ना पळयताले तेन्ना AAPचो फेस म्हणून पळयताले गोंयांक। आज जरी आमचे बाकीचे लिडर्स आसात आनी आज जेन्ना काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी म्हणल्यारच AAP जेन्ना हाताक हात घालून बरोबर वतात तेन्ना तुमकां हें एलायन्स कशें दिसता? इज इट गोईंग टू डिफीट BJP काय खंय तरी ती स्ट्रेटजी, ते एक एलायन्स केला म्हणून ते इंडी एलायन्स जे आज आमी म्हणटात ते तुमकां अजून मोदी सरकार आनी भारतीय जनता पार्टी हाच्या मुखार वीक दिसता? ना, पयलो प्रश्न तुमचो आशिल्लो की आमी आम आदमी पार्टीन, आमची सुरवातच आम आदमी पार्टीन जाल्ली आनी ती इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाच्या मुवमेंटाचेर तो इतिहास जालो। काय अशी वेळ आयली की आमकां दिसलें, म्हाका एकट्याक न्ही, डेमोक्रेटीक प्रोसेस, आमकां दिसलें की आमी वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड आनीक आम आदमी पार्टीन आमी रावचे न्हू, तेन्ना आमी पार्टी सोडली। सो दॅट इज अनदर हिस्ट्री, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आज दोनूय गट एकठांय येवप आयच्या सिट्युएशनान गरजेचें आशिल्लें आनीक हाचेर बारीकसाणेन विचार जाल्लो। तो विचार हांगा असो जावंक ना, गोंयान असो जावंक ना, पूण तो राष्ट्रीय पातळीचेर जो विचार जाल्लो की BJPचें जें राजकारण जें चलता तें आमच्या देशाक घातक आसा आनीक एक बरो फुडार मेळटलो जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवन तें एकाच बरोबर संपुश्टान हाडचें अशें जेन्ना दिसलें तेन्ना ती युती जाली। आज हाताक हात मेळून चलचेंच पडटा। इज देर एनी ऑप्शन? ना। सो हातूंतल्यान फायदो आसाच, कित्याक खुबशे स्प्लिंटर ग्रुप्स फायनली वोट डिवायड जातालो ते आतां कन्वर्ज जातले आनी तातूंतल्यान एक कितें तरी फायदो आसा हें सगळ्यांक खबर आसा, म्हणून आमी हाताक हात घालून चलचें पडटा। पूण ग्रावंड रियलिटी जर पळयत जाल्यार खंय तरी एका वटच्यान स्ट्रॉंग BJP, हांव इतल्याच खातीर स्ट्रॉंग म्हणटा, म्हाका एनालिसीस करपाची गरज ना, पूण स्ट्रॉंग म्हणटा आसतना जावं ती टीव्हीचेर जेन्ना डिबेट्स आसता तेन्ना, जावं सोशल मिडियाचेर एक कसलें कॅम्पेनींग आसता, एक IT सेल म्हणटा तो आज म्हत्वाचो घटक जाल्लो आसा खंयच्याय पक्षाचो। आज आमी जर BJPचो IT सेल जर पळयत जाल्यार तो सामको 24/7 एक्टीव आसता, पूण तोच काँग्रेसीचो IT सेल, हांव जस्ट काल एक पेजी काडून पळयतालो काँग्रेसीची किंवा AAPची जी एक कंबायंड पेज जी येवपाक जाय आशिल्ली ती आज खंयच एक्टीव दिसना। जरी पेज आसा, फॉलोवर आसा, पूण तसो अटॅक दिसना। तिसरें म्हणजे जेन्ना आमी प्रचार म्हणटात, कॅम्पेनींग म्हणजे लायव्ह कॅम्पेनींग, जे डोर टू डोर कॅम्पेनींग आसनी किंवा जे कॉन्स्टिट्युएन्सी टू कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅम्पेनींग आसनी, तेन्ना हें कॅम्पेनींग करता आसतना खंय तरी
आज बीजेपीन जरी दक्षिण गोंयची कॅन्डिडेट पल्लवी धेंपो आसा तिका टिकेट जरी लेट डिक्लेअर केली म्हणटाले तरी तांणी सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज कवर केल्यो. आज तांचे आमी रिल्स पळयतात, व्हिडियोज पळयतात, दे आर व्हेरी मच एक्टीव किंवा तांची पेज जी आसा व्हेरी मच एक्टीव. पूण दुसरे वटच्यान जर आमी जर इंडिया अलायन्साचे जर कॅन्डिडेट्स जर पळयत जाल्यार ती नांवांच फक्त आमकां टीव्हीचेर आयकुपाक येतात, सोशल मिडियाचेर फक्त लोक उलयता आसतना दिश्टी पडटात. पूण खंय तरी तुमकां दिसना की एक तो एग्रेसीव ओपोनंट किंवा जी एग्रेसीव जो एक मुवमेंट तयार जावपाक जाय आशिल्लो आज ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट तो खंय तरी कमी पडटा. तुमकां दिसना की हें एक मातशें खंय तरी फाल्स जाता? तुम्ही एक विसरल्या, तुम्ही ताका हें एड करूंक ना, बिलबोर्ड्स ते मोठे पळय होर्डिंग्स, हे आज गोंयभर जे होर्डिंग्स दिसता ते एड करूंक ना. येस ऑफकोर्स विज्युअल्स जे दिसता तातून ताणें आघाडी घेतल्या अशी दिसूंक लागला विज्युअल्स. पण तुमकां एक उदाहरण दिता, अटल बिहारी वाजपेयीचें सरकार तेन्ना मॉडरेट लिडर सगळ्यांक घेवन फुडें वचपी सरकार, तेन्ना इंडिया शायनींग म्हणून अशीच एक मोठी कॅम्पेन केल्ली. आनी अशें आयकूंक येतालें की तेन्नाच्या काळांतले पयशे ऑलमोस्ट तांणी 5,000 कोटी तरी, आज ते कमी दिसता, इतले पयशे खर्च केल्या. आनी इंडिया शायनींग सोशल मिडिया नाशिल्ली तितली एक्टीव कांय ना, फक्त मिडियाचेर, प्रिंट मिडियाचेर जायराती 2004च्या पयलींच्या उलयता. हय, सो तितले आसून सुद्दां उदाहरण दिता तुमकां, तितले आसून सुद्दां फायनली मनमोहन सिंगान तेन्ना जे प्रधानमंत्र्यान पयली आपली UPA फर्स्ट गव्हर्मेंट स्थापन जाल्लो. सो ते सगळें हेजेरूच नासता की विज्युअल कशें दिसता, कोणी आघाडी घेतल्या, कोणी आपलो प्रचार कसो केला ताजेर नासता. लोकांची भावना जी आसा त्यो आज गोंया भितर खूब दुखोवल्ले गेल्ले आसा. आनीक मजबूती कित्या वेल्यान म्हणटा तुमी? मजबूती म्हणल्यार कितें आहा, डिफेक्टर गेले, कांय कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो काँग्रेसच्या हातान आसूंक जाय आशिल्ल्यो त्यो आज BJPच्या हातान आसा. फक्त नेत्यांक पळयले जाल्यार अशें दिसता, पण लोक गेल्या, लोक तशें वचूंक ना. लोक फ्रस्ट्रेट जाल्ले आहा भितरल्यान आनी लोक काँग्रेसीक वोट करतले. देर इज नो अदर ऑप्शन अशा लोकां मुखार आसा. म्हणून हांव म्हणटा इतलें आसून सुद्दां BJPक तितलें हें सोंपें नाच. काँग्रेस किंवा इंडी अलायन्स कांय व्हडलेशें अशें देखावो दाखयनासतना सुद्दां तातूंतल्यान इमर्ज जावंक शकता येता त्या दिसांनी. आतां चड अर्ली आसा जज करपाक की कशें कोणी फुडें आघाडी घेतल्या एक्चुअली फ्रॉम वोटर्स पॉयंट ऑफ व्यू. पण टायम वचून दी, आनीक एक वीक वचून दी, नॉमिनेशन्स फायल जावन दी, तेन्ना हें पिक्चर सामकें क्लियर जातलें. जेन्ना आमी आज कॅन्डिडेट्साचे उलयतात, स्ट्रेट 1-to-1 फायट ना, तातूंत भितर खंय तरी एक तिसरो पक्ष आसा, तो म्हणजे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. आमी जर उत्तरेक जर कॅन्डिडेट पळयले, इट्स श्रीपाद भाऊ वेसीस एडवोकेट रमाकांत खलप वेसीस मनोज परब. तर दक्षिणेक जर पळयत जाल्यार इट्स पल्लवी श्रीनिवास धेंपो वेसीस कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस वेसीस रुबर्ट परेरा फ्रॉम RGP. हो तिसरो पार्टी फॅक्टर जो आसा तो तुमकां दिसना की इट इज गोईंग टू अफेक्ट काँग्रेस ऑर इंडिया अलायन्स व्हेरी बॅडली? हय, हांवें 2022च्या इलेक्शनान सुद्दां हांव परत हो पॉयंट काडटालो की कोणूय आसूं, फाल्यां एक मॅच चलता मैदानाचेर, नाजाल्यार एक युद्ध चलता, एक ऑपोनंट जो आसा ताका अंडर एस्टिमेट करप ही पयली चूक. सो हांव तुज्या प्रश्नाचो उत्तर अशें सांगता की वी कॅनॉट अंडर एस्टिमेट एनीबडी. ताणें पयलीं इलेक्शनान वोट काडिल्ले आसा, ताणें एक आमदार असेंब्लीन धाडिल्लो आसा. सो ह्या पार्श्वभुमीचेर आतां जे स्ट्रॅटेजी जातली काय जाल्या तातूंत हो फॅक्टर घेवचोच पडटलो. नाल्यार अशें कितले 500 वोट 1000 वोट हे अशें म्हणून चलचें ना. एक वोट म्हत्वाचो, एक वोट म्हत्वाचो आसतलो. आनी म्हणून ही स्ट्रॅटेजी तुमी सांगले ते सगळे फॅक्टर अशें लक्षांत हाडूनच अलायन्साची स्ट्रॅटेजी जावची पडटली. आनी हाका लागून जो थिंक टँक आतां एक्चुअली अलायन्सचो थिंक टँक कसो बसता, कितें चलता ते आय एम नॉट पार्ट ऑफ दॅट. म्हजो प्रचार वेगळे भशेन चलता. पण हे सिरियसली तुमचो प्रचार म्हणजे तुमचो प्रचार हो पक्षा खातीर काय तुमी पक्षा खातीर आज दुसरो प्रश्न उरना. आज प्रश्न उरत ना, आज फक्त पक्षा. खंय तरी एक असो बोवाळ जाल्लो, काँग्रेसीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करचे पयलीं 4-5 जाण काँग्रेसीचे लिडर्स हे दारादारांनी वचून किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सी टू कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून आपल्या नांवाच्या अंडर आपल्याक तिकेट मेळटली आनी आपूण फुडलो खासदार ह्या हाजेर प्रचार करतात. वेरेज ऑन द अदर एंड सायड वी हॅव टू सी द सेकंड सायड ऑफ द कॉइन ऑल्सो. BJP जेन्ना वताली तेन्ना कोणूच ते आपूण लिडर किंवा आपूण एक खासदार आसतलो अशें सांगनाशिल्ले, प्रत्येक जाण पार्टी लायनीचेर प्रचार करताले. दॅट इज अ प्रॉपर लायन ऑफ एक्शन. सो तुमी अशें हाजेर म्हणजे कितें एक तुमकां एक मॅसेज लोकांक दिवपाक जाय? कारण हातूंतल्यान म्हाका दिसता एक पार्टीच्या विशयी खंय तरी नॅगेटीव मॅसेज खंय तरी वता.
आमकां जेन्ना टायम आशिल्लो तेन्ना पार्टी म्हणून गेल्यार बरें जावपाचें तें म्हाका जाल्यार दिसना की पार्टी अशें म्हणून गेल्या. कांय लोक आपापलो स्वताचो प्रचार करताले हे तुमी सांगला तशें तें सारकें आसा म्हणून हांवें मातसो बॅक सीट घेतिल्लो. हांव फक्त लोकांक पार्टयेचें सांगता. आनी काल आतां 2 दीस जाले कांय लोक गोंधळान पडल्या की हांव खंय आसा. कितलेच लोकांनी म्हाका प्रश्न विचारलो तूं सोडटा जाल्यार खंय वता. सोडपाचो प्रश्न येना. हांव इतलेंच म्हणटा कांय स्ट्रॅटेजीज ज्यो आसा त्यो वेगळे भशेन करच्यो पडटा. सायदत बाब ओपिनियन पोलाच्या टायमार स्ट्रॅटेजी जी केल्ली ओपिनियन पोल जिखपाक ती आज चलता. आज सगळेंच बदललां न्ही. आज सोशल मिडियाचो इम्पॅक्ट इतलो जाला. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या इलेक्शनान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो आतां उपयोग जाता. कितें चलतलें म्हणटा तें कळचें ना. आनीक म्हणून लोकांनी घुसपोवचें न्हू. लोकांनी चतूर रावचें. ताकाय कांय टेस्ट केस म्हणून पयर केली. जें हांवें कितें सांगलें ताचेर कांय लोकांक दुखलें. कोणाक चड दुखलें? काँग्रेसचो वोटर आसा ताकाच दुखलें. काँग्रेसचो वोटर आसा तो आसाच सायदत बाब. पूण तातूंतल्यान कितें निष्पन्न जालें? तातूंतल्यान बरोचसो इंट्रस्ट जनरेट जालो. अ सर्ज इन इंट्रस्ट इन वॉट आय एम सेईंग. सो तो काँग्रेसीक फायद्याक पडटा. कित्याक जेन्ना आज पळय सदांच ट्रेडिशनल बीजेपीक वोट मारून आयिल्लो मनीस ह्या पावटी मारूंक सोदिना. आनी म्हजो संपर्क खूब लोकां कडेन आसा फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ. ते आतां कालचे हेजे वयल्यान हांवें जें कितें म्हटलें वाक्य तातूंतल्यान म्हाका फोन आयले अरे कितें कितें करपाचें. दे आर नॉट यूज टू वोटींग फॉर काँग्रेस. सो म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी टू कन्वर्ट देम. हे लोक जे आसा जे तुमकां केन्नाच मारिना तांकां कन्वर्ट करपाक हे पावटी उपाय ना. हे पावटी सगळे आख्खे भारतान सगळे एकठांय आयिल्ले आसा. बेस्ट इज for once you go and vote for Congress and get the Congress into victory, not just because of Goa. See, हांगा कितें आतां आमी चड नॅरो चित्ता की आमच्या गोंयच्या खातीरच ना इलेक्शन. दिस इलेक्शन इज मोर अबाउट द नेशन. दिस इलेक्शन इज ह्यो आतां बीजेपीच्यो 10 वर्सांच्यो पॉलिसी आसा ताका एक टक्कर. डिविजीव नेचर ऑफ पॉलिटिक्स ताकाच एक्चुअली म्हणजे ताका एक सामको अखंड ताका एक ब्लॉक. हें चिंतलें जाल्यार आमी पार्टी अलायन्स हें चिंतून वोट मारचें अशें हांवें लोकांक खुबश्या लोकांच्या भितर परिवर्तन हाडलां. काल ऑलमोस्ट हांव मेजतालो 23 लोकां कडेन हांव उलयलो हू हॅव नेवर वोटेड फॉर काँग्रेस एंड आय कन्विन्स देम. पूण हे 23 लोकांनी हाच्या पयलीं बीजेपीक मत मारिल्लें आयदर इन 2019 ऑर इन सदांच ते बीजेपीकच मत मारून आयिल्ले लोक. पूण ह्या फावटीक तांकां हांवें सांगलां की बरें जर जातलें फुडार बरो जर जाय डेमोक्रेटीक सेटअप जो ह्या देशांत स्थापन जाल्लो फ्रिडम मुवमेंटांतल्यान जो स्थापन जाल्लो काँग्रेस पार्टी हॅज लेड द वे. हांव म्हणिना वन द फ्रिडम हॅज लेड द वे टू फ्रिडम. तातूंतल्यान तेन्ना एक डिसिजन जालें सगळ्यांचें की वी हॅव टू बी अ सिविलायज्ड डेमोक्रेटीक नेशन. ते आज सडनली ते धोक्यान आयिल्लें आसा. वो विचार वेगळो चल्ला आनी तांचे जे कांय फुडारी जे आसा ओपोनंट फुडारी ते फक्त कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाचे खबरो उलयता. कितें पूण कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाचें जेन्ना आमी म्हणटात आज लोक म्हणटात की आमी जर इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयतात गोंयाक सुद्दां रस्ते खुबशे बरे दिसतात. आतां पयलीं म्हाका याद जाता पणजेच्यान मडगांव किंवा मडगांवच्यान पणजे वचपाक इट यूज टू टेक 1 hour ऑर एटलीस्ट ब्लॉक पडले जाल्यार मोर दॅन 2 hours. आज आमी अर्दवराक पावतात. दुसरें म्हणजे रस्ते बरे जाल्यात. म्हणजे सगळेंच जावन न्ही स्मार्ट सिटी जरी आज खंय तरी आमी काम कशें चल्लां तें पळयतात पूण म्हणटात की तो एक प्रोजेक्ट वीच इज गोईंग टू बी सक्सेसफूल वन. ताच्या फाटल्यान बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ह्युमन डेवलपमेंट आनी हें सगळें उलयता आसतना आमी जर 10 वर्सां पयलींचे वचून गोंय पळयात किंवा जो आज विकसीत भारत म्हणटात तो जर मायनस करून जर 2014 पळयात ते मागीर खंयचेय पूल जावं न्ही खंयच्योय कॉलेजीस जावं न्ही खंयचे इन्स्टिट्यूट्स जावं न्ही किंवा बाकीचो ह्युमन डेवलपमेंट जावं न्ही खंय तरी तुमकां दिसना की 10 वर्सांक हो खूब काळ बदललो. आनी दुसरें म्हणजे जर तुमी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज म्हणटात आज आर्टिकल 370 खातीर काश्मीराक आमी पळयतात की खुबश्यो बऱ्यो गजाली घडटात किंवा जे बाकीचे आमचे जे CAA जे आमी आज म्हणटात किंवा युनिफॉर्म सिवील कोड UCC जे आमी म्हणटात तुमकां दिसना की हे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जेन्ना फॉर्म जातले CAA ऑलरेडी इम्प्लिमेंट जालां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ते कितें खंय तरी मातशें हें जावपाचें उरलां इंटू एक्शन येवपाचें उरलां. सो तुमकां दिसना की हे सगळे पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट देशाचेर आसतले? ना नॉट एट ऑल. इवन 1% हांव एग्री जायना. तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो खबरो सांगता मोठे मोठे रस्ते जाले म्हणटा हांव म्हणना अशें लोक उलयतात. लोक उलोवंक कोण लोक उलयता ते आतां हांव तेंच विचारता. हे मोठे मोठे रस्ते जाला पळय ते खंयच्याच गोंयकाराक अशें तुमी म्हणटा मडगांवच्यान आतां अर्देवरान पावता. हांव तुमकां खरें सांगू आज एक्सिडेंट रेट जी वाडल्या
ओके गोंयान भितर इतली वाडल्या की दिसांतल्यान एवरेज 2 ते 3 मरणां पळोवपाक मेळटा ताजेर विचार जायना बेस्टेच ते इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून पयशे मोडप तातूंतल्यान कमिशनां घेवप आनी इवन क्वॉलिटी ऑफ दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज डावटफूल स्मार्ट सिटीचो तुमी उल्लेख केलो स्मार्ट सिटी इज अ टोटल फेलियर कित्याक स्मार्ट सिटीचे 2021 हांवें रेड फ्लॅग दाखयल्लो तेन्ना 670 crores एक्सपेंडिचर आमच्या मुखार दिसतालो आज तो 1600चेर पावला पूण जे पळय कोलॅटरल डॅमेज जाल्ली आसा जे लोकांक मरण पावल्लें आसा जे लोकांक लंग डिजीज जाल्या जे लोकांची बिझनस सामकी सोंपलेली आहा ते जर फॅक्टर कंप्यूट करीत इट इज अ कोलोजल लॉस तांच्या मुखार प्लॅनच नाशिल्लो तांकां कितें करपाचें तें समजूंकूच नाशिल्लें सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान पयलें जाल्यार ताका डेव्हलपमेंट म्हणिना डेव्हलपमेंट म्हणटा तो आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय डेव्हलपमेंट म्हणटा तो भुरगो जल्मान आयलो ताजो फुडार कसो घडोवपाचो ताका म्हणटा डेव्हलपमेंट ती ताजेर येवजणी जाय अशें कांय ना आतां पळय इवन गृह आधार आनी कितें कितें पळय लोकांक फटोवपा सारक्यो ज्यो स्किमी दिल्ल्यो त्यो सुद्दां टायमार मेळना वॉट इज द यूज जाणटी बाबडी म्हणटा सिनियर सिटीजन पेन्शन मेळोंक ना मरे बाबा 3 म्हयने जाले 4 म्हयने जाले गुळयो घेवपाक पयशे ना दीज आर द मेन फॅक्टर आमी गोंयकार आमी थोडेशे पॉप्युलेशन आज आमचें एक पुर्तुगीजाचें इन्वेजन सोडलें जाल्यार मागीर तें दुसरें इन्वेजन एका प्रकाराचें भितर सरलां लँड फ्रॉड जे जाता ताचेर कोण कांय करिना सगळे जागे हडप करून उडयल्या इतले दलाल वाडल्या इतले ब्रोकर वाडल्या आनी जर आज गोंयचो जर एक विकासाच्या हितूंतल्यान जर पयशे कितें बिझनस गोंयांत चलता म्हणटा तें एक म्हणटा तें लँड वेव्हार आनी दुसरे काजिनो टायप इंडस्ट्री बाकी कितें बाकी सगळें सफर जाता स्मॉल बिझनसीस सगळे सफर जाता पूण स्मॉल बिझनेसीस सफर जाता आसतना तुमी म्हणटात एक जर एंटरप्रेन्युअर हांव एक स्वता एंटरप्रेन्युअर म्हणून तुमकां हो प्रश्न करता एक जर एंटरप्रेन्युअर जर तयार जातलो किंवा तो एक खंयच्या एज्युकेशन इव्हेंट इंडस्ट्रीक जर वता तो सगळेच रियल इस्टेटाकूच वतले अशें ना स्कोप आसा म्हणून तो मे बी एकाले IT इंडस्ट्रीक वचपाक शकता किंवा फूड इंडस्ट्रीक वचपाक शकता म्हणजे तुमी म्हणटात की खुबशे जाण दलाल तयार जाल्ल्या कारणान खंय तरी कोण तरी मदीं येता आनी स्कॅम करून ते बिझनेस व्हरता आनी जाका कोणाक खरो हार्डवर्क करून फायदो जावपाक जाय त्या मनशाक हो फायदो जायना जायत ना कंड्युसीव एक एटमॉस्फियर आमच्या भुरग्यां खातीर असो केल्लो ह्या सरकारान दिसना स्टेट सरकाराक आतां ऑलमोस्ट 15 वर्सां जातलीं केंद्राच्या सरकाराक 10 वर्सां जातलीं हे फक्त देखावो हो एक प्रोपागंडा मशीन हे प्रोपागंडा मशीन सामकें फुल्ली एक्टीव आसा BJPचें आनी त्या प्रोपागंडा मशिनान कितें जाता की सगळेंच खरें अशें दिसपाक दिसता लोकांक आतां वेळ जो आयला तातूंतल्यान बरेचशे देशभरान बदल आयिल्लो आसा आनी मेन स्ट्रीम मिडिया तर कांय दाखोवचें ना आतां तुमचे सारके मिडिया पळोवन आनी आमी कितें अशें उलयता तें पळोवन लोकांक बरीचशी समजिकाय येता हितूंतल्यान आनी एक कितें सांगपाक जाय गोंयान जें पॉप्युलेशन आशिल्लें आमी 15 लाख म्हणून दीस काडटा आज गोंयचें पॉप्युलेशन खूबच वाडलां आनी इतलें इन मायग्रेशन जाता बॅलन्स पळय आसा तो बिगडलेलो आसा आज गोंयान आनी म्हणून सोशल टेन्शनां आमची वाडटा आनी म्हणून आज जे आतां पळय डेमोलिशन खंय चलता ते तशें पळय खंय मेळटा थंय जाग्यांचेर कन्स्ट्रक्शनां जाता आय एम नॉट अगेन्स्ट ह्युमन सी आज मनीस खंय ऑपॉर्च्युनिटी आसा थंय धांवतलोच बरोबर पूण आमचे जे लोक आसात ते ऑपॉर्च्युनिटी तांच्या खातीर क्रिएट करिना आसतना दवरल्या म्हणून ते चल्ले भायर आनी मागीर तो वेक्यूम भरपाक आनी खंयच्यानी लोक येता आनी मागीर हो सोशल तणाव आमच्या मदीं पळोवपाक मेळटा सो खऱ्या अर्थान डेव्हलपमेंट म्हणटा तो तसो जावना तुमकां दिसता तो फक्त देखावो फास्ट मोटर गाडी फूल स्पिडीन 100चे स्पिडीन चलोवपाक मेळटा मरे कितले लोक चलयतले आनीक एक फॅक्टर सांगता पळय गोंयचे पळय कितें म्हणटा ते इनकम पळय आसा प्रत्येक मनशाचो जर इनकम पळयशी जाल्यार ते म्हणटा अबावट 5.7 lakhs कितें ओवरऑल पॉप्युलेशन जर पळयशी जाल्यार आमचो GDP आनीक तातूंतल्यान जो नेट इनकम प्रत्येकाचेर पळय डिवायड जाता पॉप्युलेशनाच्या हेजेर तो 5.7 कितले लोक 5.7 lakhs जोडटा गोंयांत म्हणजे म्हयन्याक 50,000 जोडपी कितले आसा सो हो एक सोशल इम्बॅलन्स जाल्लो आसा जे जोडटा ते खूबच जोडटा आनी कोण कांय जोडिना ते सामके मोठ्या प्रमाणात संख्या आसा तांची आणि जोडलेच म्हणून जायना तातूंतल्यान सेव्हिंग उरप किंवा जे EMI हे जायना करप ही एक वेगळी चॅलेंज आसता एवरेज गोंयकाराक आज हे परवडना प्रायस रायज जो जाला तातूंतल्यान परवडना आज सादें आमचें एक स्टेपल डायट नुस्तें घेवपाक आमकां आज केन्ना केन्ना परवडना कित्याक एक दीस घेतले जाल्यार फाल्यां चिंतचें पडटा आमकां हें शक्य जातलें काय म्हणून सो हे सगळें पळयलें जाल्यार आमची गरिबी आनीक वाडल्या गोंया खरें सांगता तुका एज अ गोवन तुका कळपाक जाय की आमच्या गांवांनी आज बरेचशे जाणटे एकटे आसा इतली गरिबी वाडलेली आसा तांकां पळोवपी काय ना सोशल वेलफेअर म्हणटा तें आनी दिसत ना हे सगळें हेका म्हणटा डेव्हलपमेंट
जो मनीस गोंयांत जल्मान येता तो मरे पर्यंत ताची आमी काळजी घेवपाक जाय, ताका म्हणटा डेव्हलपमेंट. आनी कसलो डेव्हलपमेंट जाय आमकां? बरे भशेन ताणें जगचें, बरे भशेन ताका नोकरी मेळची, काय ताका वेवसाय करपाक फेसिलिटी मेळची आनी ताणें कंट्रिब्यूट करचें स्टेटीक. सगळ्या लोकांक घेवन अशें फुडार जर दीत जाल्यार तें सक्सेसफूल सरकार हें बीजेपीन आज पर्यंत करून दाखोवंक ना. म्हणून आज वाज आयल्या लोकांक, आज वाज आयल्या. तुमी मायनींग इंडस्ट्रीन म्हणा, मागीर आनी खंयच्या इंडस्ट्रीन शेक ओनर्स पळय आज बेगीनच बंद करून हें मारपाक लागले. टॅक्सीवाल्यांचेर सदांच आरोप जाता, स्पीड गव्हर्नर घाला. अरे टॅक्सीवाले स्पीड गव्हर्नर घाला म्हणल्यार कितें? सगळेच चलयता गाडयो. पयर कदंबान आनी एकट्याक उडयलो, तांचेय घाला न्हू स्पीड ब्रेक गव्हर्नर म्हणटा ते. बॅलन्स येवन दी सगळ्या रस्त्यांचेर. हें म्हणून हांव कितें म्हणटा, तुमकां लोकांक कांय लोकांक तुमी सांगता ते भशेन जरी दिसता की बीजेपीन कितें बरें केलां म्हणून, आय हॅव अ कंप्लिटली डिफरंट ओपिनियन. कांय अशें बरें दिसना आनी कांय बरें दिसचेंय ना फुडें. हें जालें काँग्रेस किंवा इंडिया अलायन्स वर्सीस बीजेपी ऑर NDA म्हूण पळयता आसतना. आतां पयर एक हांवें पोस्ट पळयलो फेसबुकाचेर, तो सेम पोस्ट आशिल्लो ट्विटराचेर की मोर दॅन इट्स काँग्रेस वर्सीस बीजेपी इज एट अ डिफरंट लेवल, इट्स काँग्रेस वर्सीस काँग्रेस. कारण गोंयांत जे कोण काँग्रेसीचे उमेदवार आसपाक सोदताले किंवा जे टिकेट सोदताले तातूंत भितर नांव जावं मागीर एल्वीस बाब गोम्स तुमचे आसनी, किंवा गिरीश चोडणकर आसनी, सुनील कवठणकर आसनी, किंवा विजय भिके आसनी, किंवा फ्रांसिस्को सार्दिना आसनी हू इज सिटींग MP फ्रॉम सावथ गोवा. हे सगळे काँग्रेसीचे जे कॅम्पेनींग स्टार्ट जालें तातूंत भितर रमाकांत बाब खलप, विरियाटो बाब फेर्नांडीस आनी बाकीचे सगळे लिडर ऑफ ऑपोजिशन, 3 जाण MLA इन्क्लुडींग लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनीक काँग्रेसचे बाकीचे लिडर्स जे प्रचाराक सुरवात करतना आशिल्ले तेन्ना हे सगळे नाशिल्ले आनी एक असो बोवाळ जालो की दे हॅव स्कीप बिकॉज दे डिडंट गेट टिकेट. ना ना ना, तेंचे म्हाका खबर ना आनी आय एम नॉट देअर स्पोक्समॅन. पूण एज फार एज आय एम कन्सर्न्ड, इनिशियल कितें पळय अशें हें आशिल्लें पळय त्यो सॉर्ट आवट जाल्यो. कॅप्टन आनी आय हॅव डिस्कस मॅटर्स फॉर सावथ गोवा आनीक कशें फुडें वचपाचें दॅट वी हॅव डिस्कस. ही इज गोईंग इन अ पर्टिक्युलर वे आनी ताका आय कॅन सप्लिमेंट वेर एवर पॉसिबल तो कितें करता तें. सो दॅट मॅटर इज सॉर्टेड आउट एज फार एज आय एम कन्सर्न. सार्दीन आनी गिरीश आनी कोण कितें करता दॅट आय एम नॉट एट ऑल अवेर. सो दॅट यू हॅव टू आस्क देम. ओके, सो दॅट क्वेश्चन वील बी आस्क टू देम. आनी दुसरी गजाल म्हणजे आमी आज जेन्ना सावथाक उलयतात, हांव सद्याक RG फॅक्टर पयस दवरता. लेट्स हॅव अ डिस्कशन अबाउट BJP वर्सीस काँग्रेस. लेट्स हॅव अ डिस्कशन अबाउट पल्लवी श्रीनिवास डेपो वर्सीस कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस. एक कडेन एक अशी बायल मनीस जी एक वेलबींग फॅमिलींतल्यान येता, वन ऑफ द वेल नोन फॅमिलीज ऑफ गोवा, वन ऑफ द रिचेस्ट फॅमिलीज ऑफ गोवा. तांचो जो घरकार आसा इज अ वेल नोन मॅन, वेल नोन पर्सन, एक तांकां नांव आसा. आनीक आज बीजेपीन खंय तरी एक जे लोकांक पावपी मनीस म्हणटात तांकां टिकेट दिल्ली आसा असो एक बोवाळ जाला एका वटेच्यान. कारण धेंपो फॅमिलीचें कॉन्ट्रिब्युशन जर तुमकां खबर आसत जाल्यार ते खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत आसा. आयदर इन द सेक्टर ऑफ फिल्ड ऑफ एज्युकेशन म्हणया किंवा कॉर्पोरेट सेक्टर म्हणया, मायनींग इंडस्ट्री म्हणया. आनी दुसरे वटेच्यान कॅप्टन विरियाटो बाब फेर्नांडीस लोक म्हणपाक लागले ही लॉस्ट इलेक्शन इन दाबोळी कॉन्स्टिट्युएन्सी 2022. हाजेर तुमी कशे तरेन एग्जामीन करतात? ऑब्वियसली नॉट एज अ काँग्रेस लिडर बट एज अ इंडिपेंडंट वोटर. इंडिपेंडंट वोटर म्हणून तुम्ही म्हाका घालचे जाल्यार सुद्दां कितले म्हजो कलर काँग्रेसचो काडपाक प्रयत्न केल्यार तो वचचो ना. तरी सुद्दां तुमी विचारला म्हणून हांव सांगता की कॉमन मॅन वर्सीस खास आदमी हो आतां असो चर्चेन विशय आसा की खास किंवा आम आदमी. तातूंत आम आदमी वील डेफिनेटली इमर्ज. म्हजें कांय ना, पयलींच एक डिस्क्लेमर घालता. म्हजें पल्लवी हांव तसो वळखना पर्सनली. श्रीनिवासाक हांव वळखता बिकॉज वी हॅव वर्क टुगेदर इन द फुटबॉल एसोसिएशन. पूण हो विशय तो उरना. हो विशय उरता की वेदर यू कॅन एक्चुअली डिलिव्हर टू द कॉमन मॅन, यू कॅन मिक्स विथ द कॉमन मॅन. आनीक पल्लवी सुद्दां फिल्डान येवपाचे सर्कमस्टन्सीस ज्यो बीजेपीच्यो निर्माण जाल्ल्यो त्योय आमकां खबर आसा. अंडर वॉट सर्कमस्टन्सीस एक लेडी घालपाचो विशय आयलो आनी केन्ना आयलो, इन वीच पॉयंट इन टायम. जेन्ना पळय हेंचे भितर चुरस जाल्ली, हेंचे आतां प्रॉस्पेक्टीव जे कॅन्डिडेट आसा, कांय जावं म्हण तो आमचो नरेंद्र सावयकर जावं बाबू कवळेकर, जेन्ना ते हें जायना जालें तेन्नाच तो विचार करचो पडलो तांकां. बट बी सो इट मे, आतां तो विशय उरोंक ना. शी इज द कॅन्डिडेट, शी इज द वुमन कॅन्डिडेट, वी हॅव टू रिस्पेक्ट दॅट. पूण आमी आमचे पळय आतां काँग्रेसीन, हांवें इंडिपेंडंट वोटर म्हटलां न्हू ती आतां सद्याक. सो काँग्रेसीन आपलें धोरण फक्त बारीक समाजाक
आनी सगळ्या मोठ्या समाजाक एकठांय घेवन कशें वयतले ताजेरूच फोकस करपाक जाय. आनीक आतां वो कॅप्टन विराटू इज अ कॅन्डिडेट, बट आय एम नॉट लुकींग एट द कॅन्डिडेट, आय एम लुकींग एट द पार्टी. आय एम लुकींग एट द ओवरऑल विक्ट्री ऑफ द पार्टी. कित्याक पार्टीज विक्ट्री हांगा जावप चड गरजेचें फॉर द नॅशनल लेवल. आमचें मेन ऑब्जेक्टीव कितें आहा? आमचो मेन ऑब्जेक्टीव आसा दॅट BJP शूड नॉट बी इन पावर एट द सेंटर. सो तें करतलो जाल्यार एक नंबर आमकां थंय एड करचो पडटा, एक सीट. आज तें मुख्य जाल्लें आसा गोंयचो. आनी आतां सद्या विशय आसाच, पण गोंयचो विशय असो उरोंक ना. पूण जे BJPन एक स्लोगन दिल्लो आसा अब की बार 400 पार, तुमकां दिसना की हो फॅक्टर जो आसा इट इज गोइंग टू गिव एडवांटेज टू BJP आनी काँग्रेसीक खंय तरी हे स्लोगना खातीर किंवा हे कॅम्पेनिंग स्ट्रक्चरा खातीर एक लुकसाण हांगा पळोवचें पडटा? आतांच सांगलां हांवें, दॅट इज पार्ट ऑफ द प्रोपागंडा वॉर. तांचो तो एक प्रोपागंडा वॉर. जे लोक तुमी म्हणटात ह्या प्रोपागंडाक पिशे जावचे ना, लोक स्वताक आपलो डेव्हलपमेंट कसो पयलीं जाल्ले किंवा 10 वर्सांक कितें जालां तें पळोवनूच मतदान की बार मोदी सरकार म्हणटा तेन्ना जाल्ले, दुबावच ना. 2014 म्हणटा तुमी. फिर एक बार म्हणटात तेन्नाय जाल्ले. ते तशेंच ते एक मागीर कितें जालें, काय घडणुको घडल्यो अनफॉर्च्युनेट. जशें सत्यपाल मालीक आमचो एक्स गव्हर्नरान सांगला, त्यो अनफॉर्च्युनेट घडणुको घडल्यो आनी तातूंतल्यान तेन्ना ते IT मशिनरी हें सगळें करून तरी सुद्दां दे मॅनेज. आज जागृताय इतली वाडलेली आसा दॅट इट इज नॉट इजी फॉर देम ते सगळे स्लोगन्स इम्प्लिमेंट म्हणजे सक्सेसफूल करपाक. आनी म्हणून म्हाका खात्री आसा की हे फावटीक हो बदल येता. कित्याक बदल येवपाचें वारें ऑलरेडी एक्चुअली तयार जालां. अंडर करंट जो कॉमन मनीस आसा ताचे भितर खूब एक निर्माण जाल्लें आसा की वी हॅव टू वोट दीस गव्हर्मेंट आवट. आनी ते दृश्टीन धरलें जाल्यार आमी हांगा हें काँग्रेसीक सीट हाडून दिवचें पडटलें. तर तुम्ही पळयलां आसतलें आनी तुमी आयकलांय आसतलें की कशे पद्दतीन एल्वीस बाब गोम्स ते म्हणटात की आपूण काँग्रेसी बरोबर आशिल्लो आनी सदांच रावतलो. आपल्याक पार्टेन तिकेट दिली ना म्हणून फरक पडना, पार्टी खातीर आपलें काम चालूच उरतलें आनी हाकाच तर म्हणटात एक खरी लोकशाय अशें म्हाका दिसता. पूण तांणी जे विशय हांगा मांडले ते जावं मागीर मोदी सरकाराच्या अगेन्स्ट आसनी किंवा आमचे गोंय सरकाराच्या अगेन्स्ट आसनी, त्याच्या खातीर ते म्हणटात की ह्युमन डेव्हलपमेंट हो आज खंय तरी कमी प्रमाणात आमकां पळोवपाक मेळटा आनी दिसता तशें नासता हें ह्या सरकारान दाखोवन दिल्लें आसा. कारण भायल्यान देखावे फक्त बरे दिसतात पूण भितरल्यान एल्वीस बाब म्हणटा की कांयच ना, सगळें पोकळ आसा. पूण म्हाका दिसता 7 मेक जेन्ना गोंय मतदान करपाक वतले तेन्ना प्रत्येक मतदार हाचो विचार करतलो. खरें कितें फट कितें हें आपूण चिंतूनच मत घालतलो आनी 4 जुनाकच आमकां कळटलें की गोंय खंयच्या वटच्यान गेल्लें आसा. पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत ओनली ऑन RDX गोवा.